शिकेरी चर्चीतल्या पाद्रीच्या रुमाक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। शॉर्ट सर्किट जावन पाद्रीच्या रुमाक उजो लागलो आसूये असो अदमास उजो पालपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायलो। सुमार 60,000चे सामान वाटोवपाक उजो पालपी दळाक येस मेळ्ळें। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना। अजुनी उजो हेचेर म्हणजे वाशे जे आदले वाशे तेंका अजुनी उजो हा भितर वी कॅनॉट फायर ब्रिगेडीक परतून आपयला आनीक एक प्रेशर मारपाक उदकाचो। सो एसेसिंग द डॅमेज म्हाका दिसता खुबशे तेंचे ओल्ड फर्निचर हे बंद जाल्ले। दीज आर ऑल एंटिक्स। इतिहास हे इगर्जेचो 400+ इयर्स आनी रूफ जो आहा ओपन केल्यारूच कळटले केदो व्हडलो डॅमेज आहा तो। म्हणजे व्हडल्यो पाटयो ज्यो आहा रनिंग फ्रॉम बिगिनींग टील द एंड हे सगळ्यो जर तर डॅमेज जाल्या उजो लागून जाल्यार ते सगळ्यो चेंज करच्यो पडटल्यो। हे म्हाका दिसता 300 वर्सांचे आदल्यो पाटयो आनी चेंज करतना वी वील हॅव टू वेट फॉर द रेन्स टू सबसाइड। कॅनॉट ओपन द रूफ ऑन टॉप। सो म्हाका दिसता फादरीन सगळ्या फाब्रिका वांगडा रावन तेजेर एक टाइम फ्रेम करचो पडटलो वेन दे वील ओपन अप ऑन टॉप। सोकला काम करून काय फायदो ना टील यू कंप्लीट द वर्क ऑन टॉप। सो एंटायर टीन शीट्स वील हॅव टू बी ओपन, टाटा शीट्स, एंड देन सी द डॅमेज ऑफ द रूफ। म्हाजे हिसपान जे हे तीनूय रूम आहा व्हडले रूम तेजो रुफाचो जर तर सारको करूंक वचत जाल्यार एक 25-30 lakhs तेजो रूफ वुडाचो एक्सपेन्स आसतलो। आमकां अराउंड 6 o'clock sharp 6 o'clock फोन केलो saying that there was a fire in the fabrica room and the other rooms. So immediately first thing आमी fire brigade call केलो। The fire brigade took around 45 minutes to 1 hour to reach the site because when we inquired they told me there was another incident in Finland or somewhere else. So around 2 hours जाले उजो पालोवपाक। ओके मेजर आमचे अराउंड 4 to 5 rooms आमचे डॅमेज जाले। The roof पळय आहा तो wooden roof, so entire wooden roof has been and the beams which are going across the site total उजो लागून डॅमेज जालेलो आहा। So another thing is आमचे फाब्रिका रूमांचे डॉक्युमेंट्स आसले ते पेपर वर्क आसले ते सगळे बंद जाला। मोस्ट ऑफ द एंटिक्स कितें आसले ते लासला आमचे आनी फादराच्या रूमांचे जे प्रायवेट वॉट एवर हीज थिंग्स दॅट गॉट बर्न्ड। अदरवायज इट्स ओके। आमकां एस्टिमेट कॉस्टिंग कितें तें वी डोंट नो अनलेस एंड अंटील वी डू द थारा कंपिटिंग ऑथॉरिटीक पळोवन तें कितें जालां तें पळोवन हें करूं तेच्या उपरांत आमकां सांगूंक मेळटलें वॉट इज द डॅमेज।